तन्न मरी हन्न मरी परर मरी कागे मरी मुझे म्हणतना हांव उणिसाय की तें इल्लेशें जागो सनायन दवरता आनी कोणाचें म्हणटना तें तितलें खेर करिना मोग केली पूण जेजून मोग केल्ले बरी आमच्यान मोग करूंक साध्य आसा गे तो जाल्यार पुरो सगळें पाळची गरज ना पूण 3 मिनिमम संगतीत आनी पाळीचे बाळक जेजू थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो प्रस्तावनांत आईच्या दिसाचो महत्व फादर स्टिवनान आमचे लागीं तुमच्या मुखार दवरला कोविडाच्या वेळार हांव कोटेश्वरांत कुंदापूरच्या कोटेश्वरांत आसलो थंयच्या कोवेंतांत आनी थंय दुसरें कांय काम ना म्हणल्यार त्या एका कारणा खातीर आमकां मिसां आनी पुरा नातली नेंगे त्या दळा थोडीं कुंकडां पोसलीं आनी कुंकडां पोसतना तुमी जाणात ते पिलां काडूंक म्हूण तांतयां दवरची आनी ताच्या उपरांत कोंबयांनी पिलां काडची आनी अशें पिलां काडल्या उपरांत 2 कोंबयांनी पिलां काडिल्लीं आनी थोडे तेंपा उपरांत तांकां भायर सोडल्या वेळार त्यो एकामेकाक झुजोंक लागल्यो दोनी कोंबयो आनी इतल्यो झुजल्यो एक कोंबी इल्लीशी मोठी आसली भोवशा ती अशी उडोवन झुजोवन सकयल पडतना पांय मोडलो जांगळा कडेन पांय मोडलो ताच्या उपरांत ताका उठोवन वचूंक जालें ना मागीर त्या पिलांक कालें करचें म्हणून तिचो पांय मोडलो आनी ताका आस्पत्रेक आनी व्हरूंक जाता म्हळें आमी मास केलें आतां पिलां आसात ताची 4-5 पिलां आसात कालें करचें ल्हान पिलां आनी एका कोंबये सरशें सोडतना त्या कोंबयेन सोमाबोन्स आयलें एक पिलत मेलें तन्न मरी हन्न मरी परर मरी कागे मरी कन्नडांत एक संगणी आसा तें म्हजें पील एका कोंबयेक सती तितलें भोगता थोडे तेंपा उपरांत आमी एक इन्क्युबेटर हाडलें इन्क्युबेटर कोंबये विनेन्स तें तांतयां आसा तर जाल्यार पिलां काडूंक शकता जाल्यार पिलां जालीं आतां तांकां व्हड करूंक जायचें न्ही एकच करंटाच्या लायटाच्या पोंदाक दवरून तांकां ऊब मेळाचें नाजाल्यार कोंबयेची ऊब मेळाचें करंट एपटी येतालो वेतालो तो कंटिन्युअस नातलो आतां कोंबये सरशें सोडलें जाल्यार पयल्यांत कोत्ता बोन्सायता म्हणून देखून कितें केलें राती कोंबी न्हिदले तेन्ना तिच्या पोंदाक ही पिलां पुरा व्हरून दवरलीं तिका खबरच ना तिणेंय पिलां काडलीं तिचीं 4 की 5 कितें पिलां आसलीं तिची सांगता दुसरे दिसा उठोवन पळयतना 25 पिलां आहात कोंबयेक भोवशा कशें मेसचें खालें कितें म्हणून समजना कितें मिस्तेर म्हणून त्या 25 पिलां की 30 पिलां की ती सोरोवंक लागली भावन आनी भयणीनो ही एक वास्तवीक संगत हर एक म्हण जात ताचें म्हणटना बरेंकन पाळटा आनी थोडे फावटी त्या समजणे वयर येता ताका समजना हें कितें खालें की म्हणून तें आमी तें मॅनिप्युलेट करूंक शकता आमी मनीस पूण आमचें थंय जायतें म्हण जात पूण आसा म्हजें म्हणटना हांव उणिसाय की तें इल्लेशें जागो सनायन दवरता आनी कोणाचें म्हणटना तें तितलें खेर करिना थोडे फावटी तांकां दांटून उलोवचें चिल्लून उडोवचें आमच्या व्यक्तित्वांत स्वभावांत आसता पूण आमकां सर्गींत आवडून तो देवाचो पूत आयलो आनी म्हणलो कसो मोग करचो म्हूण शिकोवंक लागलो मोग करचो म्हळ्यार थोड्यांचो मात न्हय संपूर्ण मोग करचो म्हणलो आनी आईच्या वासपांत जें कितें जेजू आमकां शिकयता भोवशा आमच्या सैंबाच्या की विरोध म्हणयत सैंबाच्या खंडी जावन ऊंस मनशा सैंबान हें करूंक तितलें सलीस न्हय जेजू सांगता पळया जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावचें आनी जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीचे मोग करियेत पूण जेजून मोग केल्ले बरी आमच्यान मोग करूंक साध्य आसा गे जेजून कसो मोग केलो कसलोच पक्षपात नासतना प्रत्येक जावन हेरांनी कान उडयल्ल्यांक दांटून उडयल्ल्यांक कीळ म्हणून लेखिल्ल्यान सुद्दां इल्लो सडस मोग केलो आनी इतलो मोग केलो आपणाक खाली करच्या मापान मोग केलो आनी जेजू म्हणटा असो तुमी मोग करूंक फावो आनी त्या मुखांत तुमी म्हजे शिस म्हणून दाखोवंक फावो जेजूचे ल्हान फूल तेरेज आपल्या आत्मचरित्रेंत स्टोरी ऑफ ए सोल तातूंत तिची समजून ह्या तिचो नियाळ ह्या जेजूच्या एकच उपादेशाच्या वयर आमकां दिता आनी ती म्हणटा जेजू परन्या सोल्ल्यांत तुवें सांगलें देवाक उल्लेख करून तिणें सांगचें परन्या सोल्ल्यांत सांगलें
मोग करा एकामेकासो मोग करा. द्वितीय नियमांत आमकां तें पळोवंक मेळटा तो ग्रेस्त मनीस जेजू लागीं विचारून घेताना सर उपदेशां पैकी व्हरतो उपदेश खंयचो जसो देवाचो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर तितलेंच. पूण जेन्ना तूं ह्या संवसारी आयलो ही निमाणें जेवण वेळार तुवें म्हळें खाली जसो बापाचो मोग करचो आनी एकामेकाचो मोग करचो इतलो मात न्हय जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी मोग करा म्हणून तुवें एक मेट आनी वयर दवरली. जेजू तुवें मोग केल्ल्या बरी हांवें करूंक साध्य आसा गे. जेजूचें ल्हान फुलतेले सवाल मारता आनी तितलो जाप दिता आनी म्हणटा खंडी जावन म्हज्यान साध्य ना पूण म्हाका हें करूंक साध्य नासलें तूं म्हज्या लागीं कर म्हूण सांगनाय. तर असो अर्थ कितें म्हळ्यार तुवें म्हज्या मुखांतर मोग करूंक सोडीचे म्हणून तूं आशेताय तूं म्हज्या मुखांतर मोग करीचे म्हूण आशेताय. समजलें हांवें मोग करचो न्हय बगार जेजू तूं कसो कुर्सार मेलोय तशें तूं म्हज्या मुखांतर मोग करूंक आशेताय. देखून म्हजें काम मोग खाली करचें न्हय तुका म्हज्या मुखांत मोग करूंक सोडचें तें आमचें आपोवणें. भोव सोबीत तरेन ती विवरिता. आज भावन आनी भयणीनो खंडीत जावन हांगा आसचें तुमी जायतीं आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांचो तुमी मोग केला पूण हांव पातयें ना तुमी सगळोसो तुमच्या भुरग्यांचो मोग केल्ल्या बरी आनी एकल्याचो भुरग्यांचो मोग केला म्हणून करूंक जायना. आज तें आपोवणें आनी त्या खातीर एक धार्मीक आपणाचें कुटुंब म्हणून एका स्त्रियेक एका दादल्याक चिटकोवन एक धाकटुलें कुटुंब बांदिना. हांवें जेजू बरी मोग करूंक जाय आनी जेजूक म्हज्या मुखांतर मोग करूंक सोडूंक जाय. देखून हांव कोणाक एकल्याक हांव सीमीत जावन रावना हांव संपूर्ण जावन जेजूक समर्पिता आनी असो परिणाम जावन संपूर्ण जावन जेजूक म्हज्या मुखांतर मोग करूंक सोडता. हें जावन आसा एका धर्मिकाचें आपोवणें. त्या खातीर आमी त्यो 3 आंगवण्यो घेवच्यो. त्यो 3 आंगवण्यो घेवच्यो बांदूंक न्हय जैलांत घालूंक न्हय बगार संपूर्ण जावन मोग करूंक एक स्वतंत्र मेळच्याक हें आमचें आपोवणें. आज देवाक आमी अर्घ दिता हांव तें मनशा स्वभावान जावचें न्हय तें देवाचें विस्नार देणें आनी तें घेवंक थोड्यांक पुणी देव उर्बा कुर्पा आदार दिता जायत्यांक दिता पूण जायते फावटी आमी समजना त्या कोंबये बरी आमचेंत म्हणून हेरांक बोन्सायत हांव हेरांक लागाड काडटा. आयच्या पयल्या वाचपाक आमी गेल्या तर जाल्यार पयल्या सुरविल्या क्रिस्तांवां मदें एक समस्या आसलो. कित्याक ते विविध धर्मांत हांव क्रिस्तांव जाताले. थोडे जुदेव धर्मांत हांव आनी थोडे जुदेव न्हय आसले जेंतील म्हणटा आमी अन्य धर्मांत हांव क्रिस्तांव जाताले. पूण क्रिस्तांव जाल्या उपरांत खंयचो संप्रदाय पाळचो कितें पाळचें. थोडे म्हणले जुदेवाचो संप्रदाय हिस्स पाळीचे तेन्ना मात्र क्रिस्तांव जावं येत. देखून सुन्नत जावन आसा जुदेवांनी पाळचे ती संस्कृती हेरांनी सगळ्यांनी पाळीचे म्हणून आनी तितले आतां वाद विवाद जालो. आनी क्रिस्त येयल्लो जर सुन्नत पाळचे मुखांतर आमकां सल्वासाव मेळचें जाल्यार क्रिस्ताच्या मरणांत कितें अर्थ आसा. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं कसलोसो संप्रदाय गरज ना. संपूर्ण जावन क्रिस्ताक पातयल्ल्या वरवीं ताणें शिकयल्ल्या प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं मात्र साल्वासाव मेळचें. देखून असले पुरो संप्रदाय गरज ना म्हणून वाद विवाद उठलो. आनी तितले आतां सगळे आपोस्तल आनी चड मुखेली सांगत आयले आनी तांणी एक बसाबस चलयली एक डिस्कशन चलयलें. जेरुसलेमांत जाल्लें हे जाल्लो ह्यो एक बसाबस एक संवाद सादारण एक क्रिस्त शका 50 इसवेंत जालें म्हणटात. जेजू मरून एक 10-15 वर्सां 20 वर्सां भितर जाल्लो तसलो एक. तर कितेंय करियत गे आयच्या वाचपांत पेद्रू म्हणटा हांवें पळयला देवान आपणाचो पवित्र आत्मो जेंतिलांक दिल्लो जसो आमकां जुदेवांक दिला तसो जेंतिलांक दिला. आनी ह्या खातीर देवा विरोध आमी वेचनाका. जर आमी जेंतिलांच्या वयर कितें रिस्ट्रिक्शन घालता जाल्यार हें पाळीचें तें पाळीचें म्हणटा जाल्यार आमी देवा वयर एक निर्बंध केल्ले बरी. कित्याक तांणी तें खंयचेय पाळच्या पयलींच देवान तांकां पवित्र आत्मो दिला म्हळ्या उपरांत आमी कितें हें पळय रिस्ट्रिक्शन घालचें. पेद्रू म्हणटाना जाकोब म्हणटा तस जाल्यार पुरो सगळें पाळची गरज ना पूण 3 मिनिमम संगती तांणी पाळीचे. एक प्रद्वारा धारूंक नजो. दुसरें बोंब्यांची पुजा करूंक नजो. आनी तिसऱ्यान जें कितें रगत आसा गोमटी चिड्डून तें खावंक नजो. रगत देवाच्या जिवाचो जिवीत असो संकेत देखून तें रगत भायर सोडचें. देखून हे 3 कंडिशन्स तांणी घाल्ले आमी पळयता. वाद विवाद आयलो पूण
तो थांबोवंक की तांकां जाणवाय पवित्र आत्म्यान दिली आनी ताच्या मुखांतर जायतें बरेंपण आयलें. आयच्या सांताचें जिवीत जर आमी पळयलें जाल्यार आतानासियस म्हणलो आयचो सांत, आज ताका आमी मान करता. 293 इसवी 293 तो जल्मलो अलेक्झांड्रियांत इजिप्तांत आनी ताच्या उपरांत तो सेक्रेटरी जालो बिसायब असो बिस्प अलेक्झांडर म्हणल्यार असो सेक्रेटरी जालो आनी ताच्या उपरांत तो बिस्प जालो. पूण मुख्य जावन ह्या सांताचें कॉन्ट्रिब्युशन जर आमी पळोवंक गेल्या नंतर जाल्यार एक व्हडली एक इगर्ज ताच्या सुरवेर एक हेरेज आशिल्ली. हेरेज म्हळ्यार खऱ्या शिकवणे विरोध, देवा विशयांतल्या खऱ्या शिकवणे विरोध एक शिकवण आयली. ताका आमी एरियनिझम म्हणटा. एरियस म्हणलो एकलो याजक ताणें सुरू केल्ली ती शिकवण कितें ती शिकवण बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या विशयांतलें कन्फ्युजन. आतां देव म्हणटना देव सासणीक, ताका आरंभ ना ताका अंत ना. जसो आदीं तसो आतां आमी म्हणटा तशें आनी सदां सर्वता आरंभ आनी अंत ना तुल्लो इटर्नल. एक दुसऱ्यान तो बदलना, तो सदांच जसो आसा तसो. आनी तो आनी एकल्याच्या वयर डिपेंड जावं ना, ताका कोणेंय रसले न्हय, तो सदांच आसचो तसलो, तो कोणाचेरच डिपेंड जावं ना. हें देवाचें. आतां जेजू विशयांत उलयतना, क्रिस्त विशयांत उलयतना जेजू त्यास सैम बसो की म्हणलो तसलो वाद. आनी वो याजक एरियस म्हणलो तसलो अलेक्झांड्रियाचो तो म्हणलो ना, जेजू आनी बापा मदें फरक आसा. जेजूक बापान रोसुल्लो, तो ताच्याच सैम बसो न्हय, तो ताचे वयर डिपेंड जावन आसचो. ताका एक आरंभ आसा, ताका एक अंत आसा. आनी त्या खातीर असलो एक सूख वाद मांडलो. मात न्हय, जायते क्रिस्तांवांनी तो फॉलो केलो. जायते बिस्प जशे क्रिस्तांव वो वाद मांडूंक लागले. देव बाप आनी ताच्या की सेकेल आसचो पूत इक्वल न्हय, ते पवित्र त्रित्वी एक न्हय, देवाचें आनी जेजू क्रिस्ताचें सैम एक न्हय म्हणलो तसलो वाद. आनी तेन्ना आयचो सांत अतनासियस अनेक वाद मांडून जायतो झुजलो ह्या सूख शिकवणे विरोध. जेजू सासणीक देवातावण निप जाल्लो देखून आमी आयले वर्तावण आयतारा दिसा आमी सर्मावाच्या उपरांत सत म्हणटा. पयलें खंयचें म्हणटालें हांव, धाकटें सत म्हणटालें हांव न्हय गे. ताच्या उपरांत खंयचें आतां खंयचें म्हणटा आमी ताका नांव घालें त्या सतमंताचें नायसियाचें सत म्हणटा. नायसियन क्रीड. हें 325 इसवेंत नायसिया गांवांत जाल्लें तसलें व्हडली सिनोद सभा. जशें आमी दुसरी वातिकान सभा म्हणून तुमी आयकलां, तशेंच ही एक व्हडली सिनोद सभा बिसायब आनी धर्मशास्त्री सांगाता येवन ह्या विशयाचेर तांणी वादविवाद मांडलो आनी एका निर्धाराक आयले. आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन, पवित्र आत्म्याच्या त्या उजवाडान तांणी हें क्रीड, हें कितें आमी सत म्हणटा म्हणून आमी पसारता तें थंय आयिल्लें. थंय तांणी स्पश्ट रितीन उल्लेख केलें, ताका रसूंक ना. तो बापातावण निप जाला, बापाचें आनी ताचें सैम एकच जावन आसा. देखून हें व्हडलें सत परगट जावंक ह्या एका सांतान अतनासियान जायतें काम केलें. आनी असो परिणाम जावन जायते कश्ट ताका मेळ्ळे. 5 फावटी ताका देशांतर केल्लो. ताका तो बिस्प जाल्या उपरांत ताका गडी पार केल्लो, कश्ट जालो. जाल्यार ताणें हें सत ताणें परगटलें. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयचे एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जावन देवाक आमी अर्घ दिवया. विविध रितींनी आपणाच्या हजरपणान आपणाचो मोग तो आमकां दिता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करा म्हणलो आदेश तो दिताना आमचे थावन तो आशेता कितें एकच, आमचे सांगाता रावोवंक आमी ताका सोडिचे. आमचे सांगाता रावोवंक ताका आमी सोडिचे. देखून तो म्हणटा, म्हज्या मोगांत तुमी रावाचे, म्हज्या मोगांत तुमी रावाचे. बी इन माय लव. तर खंयच्यो पुरो संगती जेजूच्या मोगांत आमकां रावूंक सोडिनात. आमकां हरी एकल्या दुसऱ्यो संगती आसा, कसो संगत न्हय. जांकां पुरो थोडे बगसूंक कश्ट जाता, बगसिना आमी. सुलाभ जाता म्हणल्या खातीर न्हय, जेजूच्या मोगांत रावचे म्हणल्या खातीर हांव बगसितां. थोडे फावटी आळसाय येता, तें करचें नाका, तें म्हजें काम करचें न्हय, म्हजें न्हय, कित्याक करीचें. जेजूच्या मोगांत रावचें म्हणल्यार त्या एका उद्देशा खातीर हांव म्हजी आळसाय सांडटा आनी हें इल्लें बरें काम. म्हजो फायदो तूं सोदचो न्हय आनी एकल्या बरेंपण
तातूंत कितें बरें आसा जाल्यार करता देखून असल्यो धाकट्यो 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 संगती हर एक संगत त्या जेजूच्या मोगांत रावूंक जर आमी सोदता आनी प्रयत्न करता विंचणार आशिर्वाद आमकां मेळटले. हेच्या वांजेलाच्या निमाणे वाक्यान म्हळें तेन्ना तुमी म्हज्या मोगांत रावता जाल्यार तुमी कितेंय मागा बाप तुमकां दितलो. कितेंय तुमी मागशात तो तुमकां दितलो. सदांच ताच्या मोगांत रावूंक तो आमकां आपयतना परत येवकरिस्ताच्या ह्या मेजार जेजू परत येता आमच्या संगी रावूंक आशेता. ताच्या संगी रावूंक आमची उर्बा आमचे अत्रेक जावं दी.